नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तेलंगणांतल्या करीमनगर हांगा एका भौशीक प्रचार सभेत उलोवप केलें. काँग्रेस आनी BRS भ्रष्टाचार आनी तुष्टीकरणाचें राजकारण करता. BRSन तेलंगणाच्या लोकांची सगळी सपनां मातये भरवण केल्या आनी काँग्रेस ही समस्यांची जननी आसा. फाटल्या 10 वर्सांत NDA सरकारान दोळे दिपकावपी उदरगत केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. वेंचणुके पयलीं काँग्रेस अंबानी आनी अडानीच्या नांवान करंदाय मारताले. आतां ते ओगी कित्याक असो प्रस्न प्रधानमंत्र्यांनी केलो. सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे. जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया. अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी. लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया. मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझाद घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है. हाचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिराक भेट दिवन पुजा अर्चना केली. हे मंदिर भगवान शंकराक समर्पित आसा. काँग्रेसीची महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या रायबरेली हांगा वेंचणूक प्रचार सभेत उलोवप केलें. भलायकी, रस्ते, वीज, रोजगार दिवपी पक्षाक लोकांनी मत घालचें. तांचो पक्ष निवडून आयलो जाल्यार पदवीधरांक एप्रेंटिसशीप सुरू करतले आनी शेतकामत्यांक ज्यो गजाली लागतात ताचे वयलो GST काडून उडयतले अशें प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. वोट अपने गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जाना चाहिए. आपका वोट आपके जो अधिकार है उनको मजबूत बनाने के लिए जाना चाहिए. लोकतंत्र क्या है, आपके जीवन में क्या महत्व है उसका? यही है कि आपको वोट का अधिकार मिलता है. आपको कुछ पसंद नहीं है, आपको शिकायत करने का अधिकार है. आपको नेता को जवाबदेही बनाने का अधिकार है कि भाई तुमने मेरा काम नहीं किया, देखना मैं भी तुम्हारे लिए वोट नहीं डालूंगी. यहां आते हो वोट मांगने के लिए, काम करके दिखाओ, ये अधिकार दिया है. काँग्रेसीचो सल्लागार सॅम पित्रोदा हांणी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वेल्थ संबंदात केल्ल्या वक्तव्याचेर अर्थशास्त्रज्ञ गौतम सेन हांणी खर आक्षेप घेतला. गौतम सेन हांणी सांगलें की सॅम पित्रोदा हो विदेशांतली येवजण भारतांत लागू करपाचें सुचयता हें समान न्हय. ते भारतांतल्या लोकांक परवडपा सारखें ना. About 12 crore people have wealth in excess of 102 crores each. But almost all of this is invested in their businesses. So you will have to liquidate their businesses in order to take away their wealth. So your local shopkeeper, your local store, your repair shop, all of this will be worth 5 crore, maybe 3 crore maximum less. All of these people will have to surrender everything they have. Now, economy will come to a halt. But my argument is that the total amount of tax you will generate from taking everything away from anybody who has something, which is less than 1.5% of the population, will not make the remaining 98, 99% better off. They will simply suffer within the next 6 months. And bear in mind, you will have to do this survey every year or every 2 years. How can this be done? I can't see any possibility of this happening. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर हांची आयज जयंती. हे निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपली. हे वेळार तांणी सांगलें की गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर हे बुद्धिमत्तेचे प्रतीक जावन आशिल्ले. पायर बेगे पोत केटे जाए ओरिश्ना आर दे. गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है,
हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा। दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो। रविंद्रनाथ एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, बहुआयामी व्यक्तित्व थे, लेकिन उनके भीतर एक शिक्षक हर पल अनुभव कर सकता है। उन्होंने गीतांजलि में लिखा, He who has the knowledge has the responsibility to impart it to the students। अर्थात जिसके पास ज्ञान है उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह उसे जिज्ञासुओं के साथ बांटे। गुरुदेव टैगोर ज्ञान और विवेक से संपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे, जिनकी लेखनी ने हर किसी पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। लोकसभेच्या राज्यातल्या 2 सुवातांखातीर मंगळारा 75.20% मतदानाची नोंद झाली। उत्तर गोंयात 76.54 जाल्यार दक्षिण गोंयात 73.90% मतदान झाले। उत्तर गोंयात सगळ्यात चड पर्ये मतदारसंघात 87.18%, सांखळे 86.5%, वाळपय 82.97% आणि दिवचले 82% मतदान झाले। दक्षिण गोंयात सगळ्यात चड मतदान सांगे हांगा 85.22% इतले झाले। सावड्डे 79.98, काणकोण 78.52% आणि केप्यां 78% इतले मतदान झाले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मतदान शांतीकायेन जाल्ल्या बद्दल लोकांचे उपकार मानले। हांव समजतलो की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर डबल इंजिनचे सरकार हे परत एकदा हाडपा खातीर विकसित भारत विकसित गोंय हाज्या खातीरच जाल्लें हें मतदान आसा। आमी पळयताले की सकाळी 7 वरां सुरू जाल्लें सांजे 6 वरांचेर सोंपलें। मदीं दनपारां इतक्या मोठ्या प्रमाणात हीट वेव आशिल्ली तरी सुद्दां खंयसरूच न डगमगता सगळे जाणटेले आसतले, भुरगीं आसतलीं, बायलां आसतलीं, मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक पोलिंग स्टेशनाचेर खूब व्हडल्यो रांका दिसून येताल्यो। गोंयांत काल लोकसभे खातीर विक्रमी मतदान जालें। हे मतदान भाजपाचे नदरेन फायदेशीर आसून उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक 1 लाखा परस चड मतांनी, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान पल्लवी धेंपे 50,000 परस चड मतांनी जैतिवंत जातली असो दावो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केलो। उत्तरेक आमचो श्रीपाद भाऊ नायक सुरवातीपासून मुख्यमंत्री म्हणत आले की उत्तरेक आम्ही 1 लाख प्लस मतांनी जिंकतात। अजूनही आम्ही ठाम आसा उत्तरेक 1 लाख प्लस आणि दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास धेंपो ही 50,000 प्लस लिडा घेतली। अजूनही आम्ही ठाम आसा 50,000 प्लस लिडा भितर सीट येतले। त्यामुळे दोन्ही सीट जे आसात आम्ही जे 400 प्लस म्हणतात त्या 400 प्लसा भितर भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे दोन्ही सीट आसतले आणि ते सुद्धा बऱ्या लिडान आसतले आणि दिता आसतना मॅक्झिमम मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी लीड मेळटली पूर्ण विश्वास व्यक्त करता। काँग्रेस पार्टी सदोदीत धर्माच्या आधाराचेर समाजाच्या आधाराचेर विविध हातूंतल्यान डिव्हिजन करपाचो प्रयत्न करता, पण ह्या गोंयच्या लोकांक तांकां तेची जागा दाखोवन दिल्ली आसा। राणा उदरगत महामंडळाचो राज्य काजू महोत्सव अंदू 10 ते 12 मे मजगती जातलो। 3 दिसांच्या ह्या काजू महोत्सवाक राज्य सरकाराचो अर्थीक पालव आसतलो। हो महोत्सव पणजे कांपालाचेर दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर जातलो। ह्या राज्य काजू महोत्सवाक फाटल्या वर्सा सावन सुरवात जाल्या। ह्या महोत्सवा मजगती दर दिसा 4.5 वरांचेर सांस्कृतिक कार्यावळी तशेंच लोकां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजीत केल्यात। काजू हे गोंयचे मुखेल पीक। काजू उत्पादनाक आनी शेतकऱ्यांक उर्बा दिवपाच्या हेतान हो महोत्सव घडोवन हाडटा। आयज हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर सनरायझर्स हैदराबाद आनी लखनौ सुपर जायंट्सां मदीं खेळ जातलो। काल दिल्लीत जाल्ल्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर दिल्ली कॅपिटल्सान राजस्थान रॉयल्साचेर 20 धांवड्यांनी जैत सोडले। दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान सुरवेक खेळटाना 20 षटकांनी 8 गडे वगडावन 221 धांवड्यो काडल्यो। ताका जाप दितना राजस्थान रॉयल्सान 20 षटकांनी 8 गडे वगडावन फक्त 201 धांवड्यो काडूंक शकलो। कुलदीप नायर हाका प्लेयर ऑफ द मॅच इनाम फावो जालें।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।